मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यात उदकाचो उणाव जाल्लो हायलायट. आतां अखेरेक पावसान लायली हजेरी. शेतकारांच्या उल्याक धांवलो पावस. मुखार मनसून जातलो खर, लोकांक आसा आस्त. राज्यांत पडटा अपघातांचो पावस. दर दिसा जातात 2 ते 3 अपघात. कितल्याशाच जाणांचे गेल्यात बळी. कांय किरकोळ जाल्यार कांय अति भिरांकूळ अपघातांचो आस्पाव. कुडतरकारांचेर चड वीज बिलांचो आकांत चालूच. वीज विभागात मोर्चा घेवन पावतात लोक. अजूनय अधिकृत आदेश जावंक ना जारी. लोकांचे जातात बरेच हाल. आणि आता हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पावसाच्या उणावाक लागून राज्यांत उदकाच्या उणावाच्या विशयाचेर बरोच बोवाळ जाल्लो. काल गजगजून पडिल्ल्या पावसान लोकांक धादोसकाय दिली खरी, पूण राज्यांत नासाडी करून उडयली. गडगड आणि विजेच्या सयत हजेरी लायिल्ल्या पावसाक लागून कांय कडेन झाडांय कोसळ्ळीं. पळयात. आज आमी पावसाची वाट पळयताली. ती पावसाची वाट जी आसा ही ओपन जाले कडेन आसा आनी खंय तरी पावस जो ना जाल्लो तो मदींच गायब जाल्लो हो खंय तरी आज कालच्यान झडपा लागले कडेन आसा. काल राती साकून थोडोसो पावस जो झडलो तो आतांय पळय पावसान स्टार्ट केले कडेन आसा. आमकां पावस जाय आसलो. सद्याक आमी देवा देव बरें करूं म्हणटात. कित्याक देवान हो पावस हाडला. कित्याक हो पावस साम गरजे आसलो. कित्याक आनी जर थोडे दीस जर गेल्ले जाल्यार आमकां उदक सुद्दां पिवपाक मेळना आसलें. हांगा शेतकार जे आसात, चड म्हणल्यार शेतकार, ह्या शेतकारांचेर आमी जगतात. ह्या शेतकारां पयलीं पावस जाय आसलो. हो पावस सद्या आतां मेळे कडेन आसा आनी आतां ही शेतांतली काम करपाक सद्याक हे शेतकारांक उमेद येतली. आनी जे निराश जाल्ले शेतकार आसात तांकां खंय तरी एक बूस्ट मेळ्ळे कडेन आसा. ह्या पावसान दिले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक, राऊत कृष्णा नाईक, जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. एके वटेन सरकार उदरगतीची पावलां उबरता जाल्यार दुसरे वटेन त्याच उदरगतीच्या सुवातींचो वापर भिकारी आणि बिगर गोंयकार आपलो आलाशिरो म्हणून करतना पळोवपाक मेळटा. देखीक वास्को वाठारांत थाण मारून बशिल्ल्या भिकाऱ्यांची काणी. भिकारींच्या वाडट्या उपस्थितीक लागून वास्कोकारांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, बाग आणि हेर भौशीक सुविधांचो वापर जायत आशिल्ल्यान नितळसाणेचो व्हड प्रस्न निर्माण जाला. खंतीची गजाल म्हळ्यार ते सोरो पियेतात आणि भौशीक वाठारांतल्या लोकांक खातीर त्रास निर्माण करतात. हाचेर खर दखल घेवपाची मागणी जायत आसा, पूण परिस्थितीत सुदार जाल्लो मात दिसना. हे चोर हांगा भोंवता ते हांव म्हणटा म्युनिसिपालिटी पुलीस एक्शन कित्याक घेयना. हांकां एटलिस्ट तरी हांगासून शिफ्ट तरी करपाचें न्हू खंय तरी. आतां लोक पॅसेंजर जे वयता ट्रेनीन ते कितें करता, हांगा ट्रेन आमकां बसता ते हे तांकां भिकारी लोक तांकां पयशे सोरो पियेता आनी तांकां दवरता. आनी ते कितें करता, तेंच्या कडल्यान तांकां पिवन कांयच करप, तेंच्या कडल्यान बॅगां बी घेवप. आनी काल एकटोच तसो येयलो आमच्या थंय स्टँडार आनी म्हणलो आपले बॅग ना, आपले पयशे ना, मोबायलूय ना म्हणलो. असले हे हांगा नाटकां करता. हांकां दवरपाचेच न्हू. हांगा सगळ्यांक शिफ्ट करपाचें म्युनिसिपालिटी पुलिशेन. गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय तेजेर. अशें हांगा लोक दीस काडटा पळय भोंवन भोंवन आनी लोकांची चोरी करता आनी हांगा सगळी घाण करून दवरला म्युनिसिपालिटीची. भिकाऱ्याच्या बाबतीन पळय, हे भिकारी कितें आयज आनी कालूच येवन बसवना हांगा. हेज्या वयल्यान म्हाका आठवडा आदी भिकाऱ्यांक खूब दवरपाचो प्रयत्न केलो. रेल्वेन वचून सोडले आनी परत ते जोडे पळय जाल्यार परत पावले.
सांगत जाता कितें की ह्या देशान इतकी गरिबी आसा की कोण भिकारी आनी कितें आतां तूं मुद्दाम जर पळयलो म्हाका आतां इतक्या वर्सां हांव पळयतां की गोंयकार भिकारी म्हाका दिश्टी पडना. गोंया आदी भीक मागून अशें दारांनी बिरांनी येताले ते दिश्टी पडना. आतां हे मागरेट लोक जे येयल्या तेंचे कितें तेतून तेंची चुकूय न्हू. कित्याक तेंच्या देशान किंवा तेंच्या गांवांत इतकी गरिबी आहा, कोणी सोडलेले आसा, कोण भुरगीं बाळां पळयले तर थेट रेल्वेन बसता आनी लास्ट स्टेशन वास्को. वास्को येता. वास्को येयल्या नंतर जाता कितें की खंय तरी आसरो जावं जाल्यार त्या आसरो ज्या जाग्याचेर तांकां समजा पावस लागना, वत लागना अशा जाग्याचेर ते बसता. आदी म्युन्सिपाल्टीच्या चौकान बसताले तुमी जाण आसतले. आतां म्युन्सिपाल्टीन बंद केले. आता ह्या फिश मार्केटा कडेन एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाल्या. कोणी केल्या ते दाजीच्या अंडर कोणी कित्याड्यान केल्या, पण दाजीच्या मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाला. पण याचो उपयोग कितें जाता तर ह्या उपयोग सगळेच मार्ग्रेट लोक खंयचे भिकारी हांव म्हणिना, पण मार्ग्रेट लोक अशे येवन बसलेले आसता आनी घाण करता. इतके बरे बाकडे थंय घातल्या, सिटींग अरेंजमेंट केल्या. पण हेचेर जेन्ना एखादो प्रोजेक्ट येता, कोण तरी डोनेट करता, स्पॉन्सर करता, त्याची जबाबदारी थोडी तरी नगरपालिकेन घेवपाक जाय. नगरपालिकेन हांगर एक थोडे दीस जर एक वॉचमॅन सुद्दां दवरलेलो जाल्यार ते शिस्त लागासर तर कदाचित बरें उरतलें जातलें. आज पळोवंक वयशी जाल्यार तुमी केन्नाय निरीक्षण केलें जाल्यार थंय एक सादो बरो मनीस केन्ना बसलो दिश्टीच पडना बाजारांत. फकत त्याच लोकांक जणू काय ते आसरो घेवपाक केल्ले आसा. आनी सेकंड थिंग जाता कितें ते इतकी घाण करून ते लोक वयता. काय बरें ब्युटिफिकेशन केलां, त्या झाडांक काय बरें कंपाऊंड केलां, पण भितर पळयशी जाल्यार सगळे घाण उडयता लोक. ते खंय तरी एक बंधन, एक कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. नगरपालिकेक जेन्ना हेजे व्हडले प्रोजेक्ट दिता तेन्ना नगरपालिकेन जेंच्यांनी कोणी प्रोजेक्ट दिला तांचे कडेन थोडो करार करपाक जावो की बाबा 1 वर्स हेचे मेंटेनन्स तुम्ही करा किंवा 2 वर्सां तुम्ही मेंटेनन्स करा. तर त्याच्यामुळे कितें जातलें, एक शिस्त उरतली आनी बरें जातलें. आमचे वास्को रेल्वे स्टेशन आसा तेन्ना ते रेल्वे स्टेशनाचे लोक भरपूर येतात. खंयचो गांव सोडून घरदार सोडून येतात. भिकारी अशे म्हणून बरे मनीस येतात, हांगसर सोरो पितात, हळशीक करतात. हांगसर एखादा तितून भितर येता, हांगसर घाण नाशिल्ले कोण सीक आसता, कोण लंगडे आसता, अशे मनीस हांगा आमकां नाका. कित्याक ते हळशीक करता आनी व्हरता. आमचे पुलिसाक सुद्दां त्रास पडटात. पुलिसाक सुद्दां आमचे त्रास पडटात. तेका लागून आमकां हे भिकारी अशे म्हणून आमकां नाका. सोरो पितात आनी हांगसर न्हिदता सुद्दां येवन हे केला तयार हांगा थोडे शिप्याळ्यान बांदला. अजून हेजे ओपनिंग जावंक ना, पूण लोकांक बसपाक उठपाक न्हिदोंक दिता हांगा. गोवा 365 खातीर निरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत पावसांत कळाव केलो, पूण अपघातांचो पावस पडला म्हणपाक अतिताय जावची ना. दर दिसा उण्यांत उणे 2 ते 3 अपघात जातातच. कितल्याशाच जाणांचे बळी गेल्यात. जून म्हयन्यांत साबार अपघात जाल्यात, कांय किरकोळ जाल्यार कांय अति भिरांकूळ. रेंट कारींक लागून कितल्याशाच निश्पापींचे जीव गेले. गोंय हे पर्यटन थळ म्हण फामाद आसाच, पूण आतां अपघातांक लागून फामाद जाले. गोवा 365 तुमकां दाखयता ह्या म्हयन्यात जाल्ल्या अपघातांची वळेरी.
कुंकळी देमानी अशीर रस्त्याक लागून अपघातान भर पडपाक लागल्या. सुवातेर 2 दीस फाटीं पुलीस स्टेशना भायर अपघात जाल्लो. 31 वर्सां पिरायेचो पिडेस्त हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार भायर पडलो. आज आमी आसात ते पुलीस स्टेशनाच्या मुखार आसा कुंकळे देमानी हांगा. आनीक पयर एक एक्सिडेंट जाल्लो 8 दीस जाले ह्या एक्सिडेंट जाले आनी तितून भितर 3 जाण जे आसा हे इंजर्ड जाले आनी तितून एकटो जो आसा हो सिरियस आसलो जो गाडी चलयतालो तो 31 वर्सांचो भुरगो तो सद्याक आज राती एक्सपायर जाले कडेन आसा. आनीक स्थानीक लोक जे आसा हे मागतात की बेगीच्या बेगीन बायपासाचें काम चालू करचें कित्याक हो रोड जो आसा हो अशीर आसा. सामको अशीर म्हळ्यार 4 मिटराचो 5 मिटराचो रोड आसा आनी तितून भितर हे जे आमी आज उबी रावल्यात हे जी पॅसेज जे आसा पॅसेज म्हणजे हे जे पोंदांतल्यान जे उदक आनी हेचे जे ब्युटिफिकेशनाचे जे काम केले कडेन आसा ड्रेनेज ही सद्याक धोक्याची जाले कडेन आसा. बरो फेटल एक्सिडेंट जाल्लो बाळ्ळीच्यान मडगांव येताले रातचे तिनसाना वयले ते रोड तेणी मातशी स्पीड आसले त्यामुळे वचून ते गटारात तेणी गाडी मारून ते 3 जाण इंजर्ड जाले आनी तितूंतले चड इंजर्ड जावन तांकां मडगांव हॉस्पिटलान घातले. हॉस्पिटलान ताका DMC व्हरून तितूंतले एकलो एक्सपायर जालो. हेड इंजरी जाली आनी तो एक्सपायर जालो. एक्सिडेंट जालो आनी पळय पड्या आहा ती हांवें प्लेन बोट ती तेणें ती गाडी आसा ती गाडी तांच्या खावून ती जातो आनी ती गाडी हेजे माल तेणें हेजे माल हें तर नासलें ती गाडी सकयल येता पूण माले आनी टर्न जावन टर्न जावन ते 2-3 वजन सामकें जाम जालें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. राज्यात वीज बिलांची समस्या तडीक लावपाचे नाव घेना. एके वटेन वीज बिलां वाडत आसा जाल्यार दुसरे वटेन आंदोलनां चालूच आसात. लोक बिलां कमी करपाचे मागतात आनी सरकार आश्वासनांचेर ठाम आसात. हातूंत जैत कोणाचें जातलें हें मात वेळच सांगतलो. अजून लेगीत बिलां चड येत आसात. कुडतरी रहिवाशांचेर वीज बिलां चड मेळपाचो आकांत चालूच आसा. रहिवाशांचे वांगडा आपाचे उपाध्यक्ष मडगांव हांगच्या पॉवर हाऊसात पावले. ते अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे आनी बिल पुरायपणान माफ करपाची मागणी केली. चड वीज बिल माफ करपा विशीं आतां मेरेन अधिकृत आदेश जारी जावंक ना आनी गिरायकांक चड बिलां मेळत आसात अशी कागाळ थंयच्या रहिवाशांनी केल्या. कुडतोरे मायना रायचे लोक एकठांय जावन आयज पावर डिपार्टमेंट एसी मेळ्ळ्या विथ रिगार्ड्स टू बिल जी पडयलें एक्झॉर्बिटंट बिलींग जें पड जालां तेजे वयल्यार डिस्कस करपाक. सरकारान एक आश्वासन दिलें की हे रोल बॅक करतले पूण केन्ना रोल बॅक करपाक कांय सांगना. सो ताका लागून आयज आमी एसी मेळ्ळे आनी बिलां बी वचून ताका सगळें दाखयलें आमी आनी तांकां सांगलां की हे एक टायम लिमीट दवरपाक जाय डेट दवरपाक जाय बिल फारीक करपाचें ना करपाचें तें लोकांक कोणीत करपाक जाय लोकांक कांय खबर ना हिंगा. सो ताका लागून आयज एसी मेळ्ळे आनी हो आमचो डिमांड एक रिप्रेजेंटेशन केलां आनी सगळे कन्ज्युमरांनी आपल्यागे बिल आहाय ती ताका दाखयलें आनी ताका सांगिलां हें जें पड एक्झॉर्बिटंट बिलींग आहा तें ताबडतोब वापस घेवपाक परत घेवपाक रोल बॅक करपाक. सेकेंडली हे जे पड पिनल चार्जीस आहाय सरकारान सांगिलां की दे वील बी रोल्ड बॅक केला दे वील बी रोल्ड बॅक बट द ऑथॉरिटीज हियर दे हॅवंट गॉट एनी रिटर्न इन्फॉर्मेशन to give to the public here. So public is worried because गेल्या महिना कोणा एकल्या 2000 बिल येयलें तेका 8500 बिल येयलो पळया कोणा 1500 येयलें तेका 5500 बिल येयलें पळया. So how are people going to do this payment? Is the payment to be done or not done? So आतां एश्युरन्स दिला की आमकां की जे कोणाक पिनल चार्जीस आहा तेंकां पे करचे म्हणून बट जे युनिट्स चड पडोकडे हे तेणी पे करचे म्हणून. सो दॅट क्लॅरिटी एटलीस्ट इज देयर. About the smart meters, he's given me a simple example. As before we used to use Nokia phone one side and one side, now today he's telling us to use iPhone. How can our elderly, parents, my in-laws who are in Kolva, how can they understand this with simple language? When they are putting smart meter, it is actually not benefit for the consumer but more benefit for the electricity department and the main government. So we have come to understand with the smart meter they're going to put a chip and this chip will be communicated with them. They will use all the data in your house. They will know what's happening in your house.
whether it's how much consumers are going to consume the power or if you're not consuming, but they will get all the data and they will give this to the third party. Now we do not know who's the main third party over here, but these guys, as it is, we are having so much crimes in Goa right now. We want to stop this for adding more crimes because these guys will go, electricity department will have nothing to say because they're saying that someone else is taking care of the smart meter. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नगवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाणावले जाल्ल्या रोमांचक फायनलींत युनायटेड क्लब आंबावलीन अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया SC रायाचेर जैत मेळोवन 25वे बाणावले पंचायत कप किताब जिखले. बाणावले जाल्ल्या फायनलींत अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया SC रायाचेर 2-0 अशी मात करून युनायटेड क्लब आंबावलीन 25वे बाणावले पंचायत कप जिखले. ह्या मॅचीन व्हड गर्दी आसली. दोनय पंगडांनी सुरवेकच संद निर्माण केली. पयल्या अर्धान गोल नाशिल्ल्यान आंबावलेन नियंत्रण दवरून जैत मेळोवन ट्रॉफी उबारली. आख्या गोंयान कोणूय जर बाणावले येवंक सोदता आनी दांडो ग्राउंडा कडेन म्हणलें जाल्यार दोळे बंद करून पावता. तसलो ग्राउंड आज ते पावला मारता आनी हांव जाणा म्हणून सांगता कित्याक कांय एडवायस म्हजे कडेन घेता ते हो ग्राउंड डेव्हलप करपाक. ग्राउंड डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें? ग्राउंड डेव्हलपमेंट म्हणल्यार एक बरो चेंजिंग रूम आसचो, ताका थोडी स्टँड्स आसची आनी एक बरी प्लेइंग सर्फेस आसची. ह्या आमच्या ह्या सर्फेसान ही जे प्लेइंग फील्ड आसा तेजेन व्हडल्यो युरोपियन टिमी सुद्दां आमी मारूंक शकतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. राज्यांत पावसान परतून हजेरी लायली. ह्या सप्तकांत पावसांत ल्हव ल्हव वाड जातली. 26 जून मेरेन हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. राज्यभर सध्या हलको तो मध्यम पावस पडलो. दमट परिस्थिती तिगून उरतली. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय IMDन दिल्या. तापमानात उणाव जातलो. मंगळारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी दिल्या. हलको तो मध्यम पावस. 26 जून मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस. दमट परिस्थिती. पावसान जातली वाड. तापमानात उणाव. मंगळारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.